Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोवा राज्य सहकारी बँकेची 57वी आमसभा झाली. आतामेरेनचे 9.96 कोटीचे नुकसान बँकेन क्लिअर केला. कोविड असूनही सप्टेंबर 2020 मेरेन बँकेन 10.57 कोटींचो ऑपरेटिंग प्रॉफिट केला म्हणून चेअरमॅन सांगता. आम्ही गेल्ले वर्सा जवळजवळ 44 कोटी आम्ही प्रॉफिट केलो. 44 कोटी टोटल म्हळ्यार नेट प्रॉफिट. पण फाटल्या वर्साचें आमचें पळय लॉस आशिल्लें तें लॉस पयलींच बॅलन्स शिटाक 54 क्रोर्स लॉस आशिल्लें काडलो 53 पॉयंट समथींग. तें मायनस करून तरी आसतना लॉस आमचे एक 10 कोटी 9 कोटी आनी समथींग उरलें कळ्ळें. ते पयशे ते लॉस सुद्दां आतां आमी जून म्हयन्याक तें लॉस भरून काडलें तें सुद्दां. आनी आमी सप्टेंबराच्या क्वॉर्टराक जवळजवळ 10 कोटी 71 लाख आमी प्रॉफिट केलो. कोविड-19 पॅन्डेमिक काळा खातीर बँकेन केंद्राक मॉरेटोरियम लाभाविशींचो रिपोर्ट धाडला. नाबार्डा कडच्यान ज्यो फेसिलिटी आशिल्ल्यो रिफायनान्स म्हणटा फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर आनी बाकीचे प्रायवेटी सेक्टर आसात तांकां जे फायनान्स आसा तें फायनान्स आमचें मेळनाशिल्लें आमकां फाटीं जवळ 17-18 वर्सां. पूण तें फायनान्स आतां आमचें एक फावटी नाबार्डाचें इन्स्पेक्शन जालें ताणें सर्टिफाय केलें जालें आमचें हें. ताजे नंतर आमकां शक्यता आसा की आमकां तें मेळटलें कित्याक अशी तयारी आमची चल्ल्या. आनी नाबार्ड पूण इन फेवर आसा पूण तांची मुखार बॉम्बे हेड ऑफिसां पळोवपाक जाय. पूण हें जर जालें एक फावटी सगळे रिफायनान्स आमकां तांचे कडल्यान मेळपाक लागले पयशे फंडींग जाल्यार आमी सगळे सेक्टरांक आमची वाटचाल बरी जातली. सगळे सेक्टर म्हणल्यार खंयचे मेन आमचो एग्रीकल्चर सेक्टर. गांवांनी आमी एग्रीकल्चर सेक्टरांक आत्मनिर्भर पळय आसा तेज्या अंडर आमी ऑलरेडी आमची प्रॅक्टिसींग स्टार्ट जाल्ले कडेन आसा. आनी तें आत्मनिर्भर स्किमी अंडर आमकां लोकां पर्यंत वचपाची आमी एक तयारी दवरले कडेन आसा. आनी तोय फंड आमकां नाबार्डान दिता म्हूण सांगला. कितलो तो जवळ जवळ आमी क्लेम केले आसा 80 ते 100 कोटी. तो कितलो सँक्शन करता ते पळोवपाक जाय. ते म्हणटात मेळटलो आनी तो मेळटा तसो हे कामां लागतले आमी. बँकेन आत्मनिर्भर फंडा खाला नाबार्डा कडच्यान रिफायनान्स घेवपाचें थारायला. थोडे आमचे कडेन आसले ताणें घेतला बेनिफीट तसो. आनी ताजो इंट्रस्ट पळय माफ गव्हर्मेंटान आमी धाडला जो मदलो तो कितले कोटी आसा 1 crore 50 lakhs सुमार आसा. 150 इंट्रस्ट इंट्रस्ट तो मदलो माफ केलो. म्हणजे तो मागीर कॅपिटलायज कॅपिटलायज करून सिंपल रेटीन तांकां दिवचें म्हणून सांगलेलें. आमी बँकेन तो कॅपिटलायज करून घेतिल्लो तो आमी मागीर रिकॅल्कुलेट करून ताका ते जे कोण बरोवर्स आशिल्ले तांकां 1 crore 50 lakhs रुपीज सुमार आमी परत क्रेडीट केले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.